चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरे देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो आयच्या माणका मते कार्यावळीक तुमकां समजताक माय मोगाचो आनी उर्बेवरींत येवकार. आयज हांव पेडा बेनावली आसा पुणे म्हज्या बरोबर एक खोडेगांव विनोदी कलाकार आसा. ताणें पालक गाजयला माडायला आनी गुड्डायला म्हणल्यार आमच्यांनी म्हणूं येता कारण दर एका तियात्रांत ताणें आपल्यो वेगवेगळे तरेच्यो भुमिका करून लोकांक आपणाच्या हातान दवरपाचो प्रयत्न केला. आयच्या थोड्या काळा मदें तो चडसो पालकाचेर दिसोंक ना पूण ताचो उगडास ताका पळयल्या उपरांत तुमकां झिरूल येतलो. एक पालकाचो खेलगडी जो कोलवा गांवांत जल्मलो आनी कोलवा गांवांत रावता म्हणटच ताका पळयल्या उपरांत ताची वळख होच तो आयचो कलाकार कॉमेडियन बेबो. होय ताचें खरें नांव कायतानो टावारीस. हांव ताका बेबोच म्हणटलो म्हणटच आयच्या कार्यावळींत माय मोगाचो आनी उर्बेवरींत येवकार कॉमेडियन बेबो. तुकाय थँक्यू तेवतन बाब. खरेंच खूब उर्बा आनी खूब खुशालकाय भोगता कारण ताचो जो वावर आसा तो ताणें कशे पद्दतीन मुखार हाडला ताच्याच तोंडांतल्यान हांवें आयकल्यार होय तर ह्या पालकार पयलोच तूं कसो चडलो. तेवतन बाब म्हाका तियात्र चोवपाचो चड मोग आसलो आनी तियात्र हांव नाचपा सोदतालो म्हूण तियात्रांक घालपी कोण नासलो म्हूण 1977 म्हाका उगडास आसा. आमगेलो A.M. पाशेकार हांव तियात्रांत धाकटुलो रोल केलोलो आनी ताणें म्हाका त्या तियात्रांत घातलेलो. त्या उपरांत हांव पाशेकारान जायते तियात्र काडले त्या उपरांत कोणाले तियात्रांत नाचोना. पण त्या उपरांत तुका आयज तूं जायतो फामाद जालो आनीक वचत तो लोक तुका वळखता पूण ही जी तेंगशी जे भाशेन तूं फामाद जालो हें कोण कारणां पासत. तेतून बाब जेन्ना मिनी मारियो आमचो गांवचो बरो डायरेक्टर रस्पना नाचतालो आनी तो तियात्र काडपाक स्टार्ट केलो तेगेलो एक नीत तियात्र म्हूण चलतालो म्हूण हांव सदां मिनी मारियो फाटल्यान तो तियात्र चोवपा वसत रावलो आनी हांव ताका सांगूंक लागलो म्हाका एकू पाटी घाले न्ही चोय रे तियात्रांत हांव बरो एक्टींग करतलो म्हाका काला. तो म्हणलो चोवपा जाय एक दीस कोण सबसिडी कोण ना जायन ते नीत तियात्रांत ताणें म्हाका रोल दिलो आनी म्हणूं लागलो तुगेलो रोल दाखवाचो विलेन रोल आनी तूं एंट्री मार म्हूण. हांव त्या तियात्रांत तेगे तियात्र केलो आनी मिनी मारियो ते घरां बसोन आसता हांवें उडी मारली आनी मुटलें हांव जावन आसा वसलो मनीस टक्क माथ्या काळी आनी अशें करून नाकटान मारली आनी आवाज दिलो. लोक हांशिलो लोकांक म्हाका बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो. मिनी मारियो म्हाका भितर येवन म्हाका म्हणूं लागलो तूं रोगतां बरी काला आनी तूं बरो एक्टर मरे तुका हांवें दिलो दाखवा रोल आनी तुका कोण कोण कॉमेडी हांसपा लागलो. कंटिन्यू तो त्या तियात्रांत म्हाका ताणें दवरलो. पूण त्या उपरांत तूं जायत्या जाणांचे तियात्र न्हेसला जावं म्हाका दिसता पास्कॉल रोड्रिगीस निमाणो रुजार रोड्रिगीस. तर ही वाटचाल ह्या सगळ्या डायरेक्टरांक कसो पावलो. चोय तेवतन बाब जेन्ना हांव मिनी मारियो नीत तियात्र नाचत रीच म्हाका जॉन डी सिल्वान आपणागे तियात्रांक आयलो आनी त्या तियात्रान नांव लिपलेले रूपकार आनी हांव आनी तेच कॉमेडी कोताले. जॉन डी सिल्वा बरो डायरेक्टर बरो रायटर तो नाचनासलो म्हूण आमी कॉमेडी कोताले. तेजे उपरांत पास्कॉल रॉड्रिगीसाक हांव 3 रावंड नाचिलो कॉमेडियन आगोस्तीन आनी हांव. मागीर हांव कंटिन्यू मिनी मारियोकूय आसलेलो तियात्रांत नाचपाक. मागीर कॉमेडियन आंबेन म्हाका वयलो सगळे तियात्र हांव कॉमेडियन आंबेगेर नाचिलो. आनीक उपरांत रुजार रोड्रिगीसाक कसो पावलो. रुजार नशीब तियात्रां पावपाक हांव म्हणटा देवान म्हाका एक बरें देण दिलें रुजारी नाचपाक. म्हाका कॉमेडियन आंबे म्हणून लागलो आपण 1-2 रावंड तियात्र काणा आपण कोणा नाचोता. हांवें म्हळें तूं 2 रावंड तियात्र काणा जाल्यार कॉमेडियन आंबे
मुझ कितें जातलें तूं बिनाक म्हणून लागलो तुज्या पण वायट चिंतना तुका बरो डायरेक्टराक घात म्हणून लागलो आमी कोण डायरेक्टर रुजा रॉड्रिगीसा म्हणून लागलो टाक्क हांवें आंग काडलें हांव एक बारीक कॉमेडियन आनी बारीक एक्टर हे जो डायरेक्टराक आनी मुको जातलें ताका नाचपाक तो म्हणलो तूं भिनाका रुजा रॉड्रिगीस मुगे घराक येयलो तेवतोन बाब रुजा रॉड्रिगीस देंवता चयलो आनी हांवें हाटल्या देरांतल्यान धांव मारलो मागीर बायलो गो मुगे चलताणे रुजा रॉड्रिगीसान आगो बेबो धांवलो मग तुका भिवन मग भिवन देंवलो बेबो तेका कितें दिसलो रनांत गेल मू हाचेक तेका सांग मू हा लंगिनाको दावरांचे मेळ मू बांद बाबा तेवतोन हांव लंगिनाको मेळ्ळो रुजारीन म्हाका बरो वेलकम दिलो बोस बोस चाव पी पेटीसा आपूण म्हणलो तियात्र काडा हांव काडूंक आनी सांडली तितून म्हणून लागलो तुका रोल आहा तुका आनी बेनाक हांवें म्हणलें रोल केसो तूं कॉमेडी आखीच आनी बेना कॉमेडी हांवें म्हणलें हांव कॅरेक्टर कोतलो कोर म्हणून लागलो कॅरेक्टर तूं कोर रोल आपणागे कोर मागीर बेन दोगांय आमी एकामेका मेळ्ळे बेन म्हणून लागलो आपूण व्हडलो मनीस जाता आनी गोरिला टायप आनी तूं कितें जाता हांवें म्हणलें हांव सुजे माटीन जाता चचेला हेडा तो प्लेयर आनी आहा तेच कॅरेक्टर केलो आनी तियात्रान नाचिल्लें बरो लोकांक रिस्पॉन्स मेळ्ळो लोक येयलो भितर चोवपाक जुजे माटीन कोण जाणकाम रुजारी फोना फोन बरो तेन्ना हावसफूल एक तिकेट ना सगळे तियात्र हावसफूल तिकेट काडपाक लोकांगे सगळीं मडगांव दामू बाबा को विचार 40 शो हावसफूल आनी गांवांनी भरपूर शो केले बरें नांव येयलें आनी बरो लोकांक रिस्पॉन्स दिलो मागीर रुजार मोर पुसूंक हांव रुजारीकूच उरलो जे भाशेन कॉमेडियन बेबो उलयता आसतना तुमकां थोडें बहुत आवडलें आसतलें की आमचो स्वर्गेस्त रुजारियो रॉड्रिगीस हाच्या आवाजांतल्यान ताणें ताचीच उतरां सांगलीं म्हणटच ह्या आंबे उदेशी तुका कितें मेवलेंशें दिसता बाब कॉमेडियन आंबेन म्हाका तियात्रांक आयलो आनी बरो सोयीक दिलो आनी आंबे गेले रायट अप कॉमेडी काडप ओन आनी बरें तें सांगतालो जेन्ना तेगे एक कायदो आसलो सांगपाचें जेन्ना आपणागे कॉमेडी बरयल्या जेन्ना रिस्पॉन्स मेळटा तेन्ना लायट ऑफ तेन्ना तुवें भितर वचपाचें एक्स्ट्रा उलयलो तुका रिस्पॉन्स मेळनात मागीर तुका भितर वचून टेंशन जाता तेगेलें डायरेक्शन हें बरें आनी बरो हालती दुसऱ्यांक चिंतपी दुसऱ्यांक कालकूत आसलेलो दुसऱ्यांक चिंतूनच आपूण दुसऱ्यांक वचपी आनी दुसऱ्यांक चान्स दिवपी बरो डायरेक्टर तसो आमचो मिनी मारियो तसो आमचो फिलीप आल्मेदाक तेकाय हांवें जायते तियात्र नाचिला तिगांयकूय आनी बरें मनीस म्हाका वयर काडपी आनी जायतो सांबाळा मिनी मारियोन बा आयज तांकां लागून हांव आयज कोंकणी पालकार पावला आतां रुजार रॉड्रिगीसाचे जे तूं तियात्र नाचला ते तियात्र म्हाका दिसता तुज्या मोनांतले नांवां ती उगडास तो वेचना नांवांचो तेगेलो तियात्र हांव पयलो स्टार्टींग नाचिल्लो तो हांव काडूंक आनी सांडली आनी बरो तियात्र सारको हांगा लो उब जाला आनी तेगलो तियात्र हांव नाचतालो पडद्या कुशी रावन फायली कुशी रावन तेगे तियात्र चोयतालो एक सिक्वेन्स एक डायलॉग एक हें लो उब जाताली आनी तेगे तियात्र हांव सगळेच कांट्यानूय तियात्र नाचिला ओशीं फुलां भावतात तुजें काडीज म्हजें घर मारियो मिनिनीज मागीर ओशीं फुलां भावतात चिखलांतलीं साडकां सगळे तियात्र नाचिला म्हाका तितलो नांवाचो उगडास जायना तेवतोन बरो डायरेक्टर आनी एक दिसाक तेणें म्हाका एक धाकटी कॉमेडी दिली दोगांयचे मदें मातशें किजील जालें तूं अजाप जातलो आयकलें स्टोरी हांगा लो उब जातली म्हाका म्हणून लागलो बेबे म्हणून लागलो तूं एक रोड सिनाचें सूट मान मोदराक कूड घेवन रोड सिनाचें वच हांवें रुजारें कितें मोदराक कूड घेवन रोड सिनाचें गेले लोक हांसता लोक हांसपन मागीर लोक क्लॅप मारता म्हणून हांव रोड सिनाचें वयतां आनी म्हाका मिनाबाय मेळटा स्वर्गेस्त मिनाबाय आनी हांव म्हणटा मिनाबाय हांव तुगे घराको गेलोलो तुवें घराको कोण ना मागीर हांव खंय गेलेली कोण ना जाल्यार तूं परत आयलो वय बाय म्हाका एक मिस्टेक जाल्या तुमगे घरा भायर एक मोदराक कूड भायर मारलो पडलोलो वच हांवें तो पोत्यांक आनी हाडला तुका राग ना बाय आरे जुजे माटी जुजे तो मोदराचो कुडको म्हाका नाका म्हणून हांवें भायर मारलो तुवें वेल्यार कितें जालो इतली खबर रोड सीन खावपा जाता हांव रुजारीको केस्तांव केली रुजार लोक हांसोना मरे दुसऱ्या पडद्याक क्लॅप घेतो म्हणलो आनी दुसऱ्या पडद्याक चोयतात सेकेंड फिनिशींग हांव रोड सिनाचे सेम वयता रोड सिनाचे हातीन जेजू घेवन खाट्या मुकुंड घेवन गायलो जेजू घेवन मिनाबाय आतां जेजू 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 काय म्हणटा तुज्या ती तो म्हाका दी कितके पयशे 2000 4000 5000 म्हाका दी जेजू बाय हे देवा पयशे म्हाका तुगे नाकाय उगडा आसा बाय एक दीस हांव तुमगे ती गेलो तेदो तुगे घराको मोदराक कूड बायल्या मारलोलो
तो हो नाही पिडा केलो ना हांव सोमराचो कार्पेंटर ताका हांवें चित्र दिन देवा उपकार दिन हांव सिस्टरी कोयता तो इक वयतालो वय तोच जेजू हांव तुका फ्री दिता तेदो रुजारीन दाखयला कांय पिडा जायना हांव तेदो लोक क्लॅप मारतालो म्हाका त्या झुगडा आसा हांगालो उब जाता रुजारी दिसाचे आनी जायते फाटी रुजारी तियात्रां म्हाका रुजारीन भितर विचारतले तो तुगे चेड काम वय सेम कॉमेडियन बेबो ह्या तियात्रा उद्देशीन जे आमी तियात्र लोकां मुखार हाडटात लोकां मुखार सादर करतात आमची कला आमी लोकांक दाखयतात हितूंतल्यान तुज्या काळजा मनान तूं कितलो खुशाल जातालो तेवतन बाब हांव म्हजें जिवीत खुशाल जालो ना तिलो तियात्रां नाचून खुशाल जाला सदां आस आहलो म्हाका तियात्रां नाचपाची जेन्ना म्हाका मिनी मारून तियात्रां गान हांव तियात्रां नाचपाक लोकांक मांडून घेतरी हांव हुशाल जाला आयज तियात्री जाता जाल्यार ऑडियन्सा बरेपण आसपा जाय ऑडियन्सान तुका पास केलो तूं पास ऑडियन्सान तर तुका भितर येवन सांगिल्लें चोय बेब्या तें उतर मातशें तुगेलें बरें दिसना हांव ऑडियन्साक आयकतालो काट कोतालो आनी तें हांव रोखडो पॅच मारतालो त्या उतराक आनी बरें दिसतालें मागीर ते ऑडियन्स फोन करून सांगताले तुवें आयकिलां हांव वालर तुका जायत्या ऑडियन्सान म्हाका बरी सेबासकी दिला आनी भितर येवन म्हजी पोरवी तुका तियात्रां हिली पालमेदा गेले म्हाका उगड आसा जायती इनामां गेली पयशांची तेदो एबोट बेबोट नाटले चर्चिल आलेमान जायते सरपंचान तेमी हारी रोल जाता जाणटेलो हारी आनी तो हारी तेच भाशेन उलयतालो आनी अशें करून उतरान भितर येवन चोयतालो हारी कामू आगो बाये तुका सांगलो मुगो ये मू म्हाका पेजे घेवन म्हणून म्हाका येनासतो तूं एडू भोंवता कोण म्हाका नुस्त्या म्हाका लागलो भांग ये आनी दोळ्या करान कश मारलो तुगे मय कुयट हांवें किस्ती कर दिलो कामू अशें करून रोल केल्लो सारको हारी लोक भितर येवन चोप येतालो कोण कामू म्हाका तो हिली पालमे सांगता तो कॉमेडियन बेम आतां जायते फावटी आमकां जो बरोवणार आसा तो स्क्रिप्ट दिता ही स्क्रिप्ट दिल्या उपरांत तुका जे भाशेन तूं न्हेसतालो ते भाशेन तुका कितलो वेळ लागतालो ती तयार जावंक चोय तेतून बाब हांव सांगपा म्हळ्यार स्वता उलोवपाक भिरांत ना आनी स्वता उलयता मनीस सदांच बरो हांव ही स्क्रिप्ट तितून आच वचनालो आनी म्हाका आचूं तितून येयनाहलोलें जेन्ना मिनी माऱ्यो आंबे जावं हिली पालमेद आमकां मेण म्हाका आयडिया दिताले तुगे रोल हे भाशेन हांव टाटको मोतींग घेतालो आनी एक्टरांच्या पयलीं तेकोर हांव आसतालो आनी आमकां आंबे म्हाका दाखयतालो घरा कोण मागीर हांव मुगलें कितें आहल्यार घातालो आनी तो तूं हे भाशेन करून आनी आमी तोंडानूच एसाय मान आमी तियात्र कोताले जेन्ना रुजार रोड्रिग्सा वयतरी मातशें इस्क्रिप्ट बी भिलां मागीर हांवें मॅगी बाये सांगिल्लें चोय म्हाका मातशें प्रॉब्लेम आहा मॅगी बायेन कितें केलें जाण तूं म्हाका रुजार रोड्रिग्सान ऑडियो कॅसेट दिताली रिकॉर्डिंग करून आनी दुसरें जें एसाय आहा म्हळ्यार आको तियात्र देकोर मागीर कोण म्हणटालो बेबे येयलो ना बेबे पासो तूं हुस्के नाका तूं आको देकोर तूं म्हणलें चोय म्हणटालो रुजार आनी सगळे तियात्र हांव ताका 9 वर्सां नाचिला ताक कितेंच फेल जायना डेकोर सारको हितूंत देवान म्हाका तकली दिलो आहा आतां हालीं मदल्या काळांत तूं तियात्रांत दिसोंक ना पूण तुजें घर हे मेन रस्त्याचेर आसा म्हणजे बेतलबातीसून कोलवा वेता आसतना कोलवा भितर सरलो काय ना रोखडेंच तुजें घर मेवता म्हणटच रस्त्यान पासार जातलो जायतो लोक तुका पळयल्या उपरांत बेब्या म्हणटालो बेब्या म्हणटालो आनी म्हणटालो बेब्या कितें कोत रे आरे केदो तियात्र येतलो कितू तें गॅप घेतलो बेब्या यो रे तियात्रांत तूं पालकार तूं आमकां जाय मरे आनी मुगेले 24 पाव वालांका फास्ट फूड म्हळ्यार हेमच सगळ्या मुगेले सगळे जे मोबायलाचेर मेळटा म्हाका कस्टमर विचारता तूं केदो तियात्र नाचतो रे बाबा जेन्ना हांव मुगे ताड पोट मू रुजारी सय हाका आंब्या सयले हांव 2 रावंड नाचना म्हाका वॉयस रेस्ट दिला डॉक्टर नोरानीन ENT डॉक्टरान हांव म्हणलो ओके तेदो सण हांव 3 वर्सां गॅप घेयली आनी म्हाका जायना व्हरें 2 स्टेज करपाक म्हूण लोकांन म्हाका तियात्रीस पड हांव तियात्र नाचोन पड लोकांन म्हाका वळख दिल्या आख्खेच सारकी बरी वळख बाब टॉनी डायस माय ती माय आज टॉनी डायसा लागून हांव घालपा पावलो कॉमेडियन आंबे लागून तितून आबालदार रोर करतालो काटर ते सायडी भोंवलो हांव टॉणी काळजान देव बरें कर म्हणटा आनी कॉमेडियन आंबे लागून हांवें फ्लायट चोयलो आनी तियात्रीस तरी जायना जाल्यार तो फ्लायटान हांव चोवपा तेवतून पावपा नासलो तियात्रीस जालो म्हूण बरें देणी मेळ्ळी म्हाका होय कॉमेडियन बेबो शेवटाक जे भाशेन तो म्हणटा ते भाशेन तो विमानांत पावलो आनी गल्फांतूय पावलो म्हणटच गल्फांत जेन्ना तूं देंवला कारण पयलेच फावटी तूं गल्फांत वेता तियात्र करता लोकां मुखार येता ही खुशालकाय सोंपेपणी
तुवें सांगलां ते भाशेन ही खुशालकाय कोणाकूच मेळना पूण तुका फावो जाल्यार तुवें पावले उपरांत तुमच्या लोकांनी तुका कितलो वाखाणलो? तेवतून बाब आमी फ्लायटा वयले एअरपोर्टार देंवन आमी ती बसीचे वयता दोणू जायते एअरपोर्टाचे आमगे फ्रेंड व्हरपा येयल्ले आंबे कॉमेडियन आंब्यागे फ्रेंड आनी बेबी येयला म्हूण सारके डिमांड दिवपा लागले आनी तियात्र स्टार्ट करपाक त्या दिसाक आमकां त्याच दिसा स्टार्ट करूंक पडलो तियात्र वचोन स्टेज मांडून मातशी आमकां डिले जाली बॉम्बे माय टॉर्निडासा तियात्र कितलो लोकांक म्हाका बरो भाशे येवकार दिलो कोण म्हणटा आपणांगे यो कोण म्हणटा तेंगे यो तो म्हणटा हेंगे यो थोड्यान बॅगांक आनी म्हाका कितें कितें हाडून दिलें हांव चड उपकारी बरो रोल जाला आनी एकदम बरो तियात्र आनी एकदम कातार मुगेले गांव भाव कोलवाचे आहलो ते एकदम हांव कातार पावलो म्हूण खुशाल सारकें आनी बरो रिस्पॉन्स दिलो म्हाका. आमी आतां परत गोंयांत येतात आनी मिनी मारियोचो जो तियात्र जे एका तियात्रान तुवें एक बरी भुमिका केली तो तियात्र तुका उगडास आसा? होय उगडास आसा आनी तो उगडास केन्ना वचपाना आनी बरो डायरेक्टर मिनिमारान बरो तो तियात्रान हांव गुंटेर आनी तो तियात्र सारको उखलून दवरलो बाब मारियो मेनेझीसान आनी बा एनीन आनी ते तियात्रां आमी जायते शो केले आनी तेजेरूच मिनी मारियो शायन जालो आनी मिनी मारियोन म्हाका तितून रोल दिलो एक माड्राशी आनी हांवें म्हणलें तो माड्राशी रोल मुजे पावलो करपाक कॉमेडी टायप तो रोल दुसऱ्या रूपकार बा पेडे कोतालो मागीर लास्टाक तेगले चोवडा बदला तेगले चोवडा मेळटा दुसऱ्या घात घेयल्या म्हूण हांव एक रोड सिनाचे जेन्ना माड्रास येता जुजे मास्कारेन म्हाका मेळटालो आनी हांव तेका विचारलो शावकारा तूं गोंयची पूत वय हांव गोंयची मानुस म्हणटा तो हे म्हज्या लागीं आंध्रेज ना तें खंयसर पडटा शावकारा आंध्रेज हे आंध्रेज आसतली आंध्रेज म्हणटा हे आंध्रेज माडाच्या शावकार पडटा देवचारा म्हणटा तो लोक हांसतालो कितें उलयली तो म्हणटालो कोंकणी उलयली एकल्यान दोन उलयली हे भाशेन हांवें तो रोल केलोलो सारको बरो सारको उलयन आनी माड्राशी दिसतालो सारको आनी उपरांत जायते कॉमेडियन सॅली गेली सॉरी हांव मिस्टर वीन हाली दोबो 3 पानां जायतो माड्राशी रोला चड येयलो आनी चड हेमत जालो सारको माड्राशी. आतां हे कॅरेक्टर रोल आमी करता आसतना आमी जे भाशेन तुवें आदलो म्हणला की एका नुस्तेकाराचो रोल केलो हारी जावं माड्रासी ही भास आसा ही भाशेचेर तुका थोडें भोव दुसऱ्या लागच्यान घेवचें पडलें ना तेवतन बाबा म्हाका कोणाच्यान घेवपा हांवें कांय पडना हांव जेन्ना रोल दितकूच हांव मुगे हारश्यान चोयतालो एकलो घरा कडेन आनी हांव मुगे प्रॅक्टीस मारतालो नाजाल्यार मुगे एक धाकटो बाब आहलोलो बाबा तूं मुगे उतरां घे रे आनी मागीर हांव मुगे उतरां उलयतालो अरे तुजी कितें जाली रे तूं चड दादा जाली रे तुका दादा केल्यात पोटान शुरी घालून आंगात तुका जिजीचे मारून पडून माड्रास वेतेली तुमी गोंयकार कसले रे तुमच्या गोंयच्या रागीन कितें जाता रे आमी माड्रासचे रे कितले मनीस डॅरिंग हे भाशेन हांव ते रोल कोतालो सर आर्टिफिशियल सारके मसालो घालून बरें जाता म्हणून ही उतरां जे माड्रासी उलयतात तूं ती केन्ना तरी आयकतालो की ही म्हाका फायद्याक पडटली? ना हांव ती नातुरात उलयतालो फायद्या पडली म्हाका म्हूण हांव कोंकणीन भाशेनूच ती घेतालो लोकांक मांडून घेयली ती उतरां मुगेली आनी मागीर देखून विसिटीन जायते रोल केले ते माड्राशी सारके सॉरी हांव कॅसेटी हांव न्ही हिलीप आल्मेदा सारके शायन सारके भाकऱ्यो कोताय तिका आमी माड्राशी काम आहाय मागीर तेंगे भांगार घेवन वयताय तें सॅली कॉमेडियन सॅलीन बरें दाखयलोलें सारकें माड्राशी अशें लास्टाक घात कितको घेवन गोंयकारांक कितको पीण वयताय ते गोंयकारांचे कितको चोरी बोरी घाताय ती भाशेन तो स्टार्टी करून रोल केलो हांवें. बेबी आतां निमाणें जे तुवें तुज्या आवाजाक लागून तियात्र बंद केलें पूण निमाणें तूं खंयचे तियात्र न्हेसलो? बाबा आमगेलो A.M. पाशेको सदांच एक नाचपा आसतालो एक रोल केलो तेजो ल्हान आसतना मागीर तेगे हांव कुनेत तियात्र नाचिलो आनी राग धरी नाका आज सदांच A.M. पाशेको सोंपलो स्वर्गेस A.M. पाशेको आयले हांव 2 तियात्र नाचिलो बरो तियात्र सारके आनी बरो रोल दिल्लो कॉमेडी हांव कॉमेडीन आंबे आवरेल सगळे आमी बाराबर नाचले तेका. कॉमेडियन बेबो खरें म्हटल्यार ताच्या भितर आनीक एक वेगळो गूण आसा. सोंपेपणी खंयच्याच कलाकाराक दुसऱ्याची तुस्त करून दिसना पूण हांव पळयता ते भाशेन आनी हांव जितले फावटी ताका मेवलां तितलेय फावटी ताच्या तोंडांतल्यान एक वेगळो गूण भायर सोदता तो म्हळ्यार दुसऱ्याक वाखाणपाचो. आमचे पालकाचेर
पालकाचेर आमच्यांनी म्हणूं येता की एक कुल्ल्यांच्या भशेन खेळ एकलो वयर चडटा जाल्यार ताका दुसरो ओडटा पूण ताच्या भितर तो सदांच दुसऱ्याची तुस्त कोत्ता हाचें कारण कितें चोय तेतन बाब आज पासून आमकां कोणें दुखयलें ना जेन्ना हांव तियात्र चोयतां आनी कोणें तर तियात्रां बरें एक्टींग केलें जाल्यार म्हाका तो लायक जाल्यार तो तियात्र आनीको पासून चोयता हांवें कितले फावटी सांगलां तेतून बाब तुवें एक बरो कलाकार मू कित्याक तुवें म्हाका मांदवला आनी हांव तुगे अशें को कॅरेक्टर पासून चोयन तुका काल पासून हांवें फकाण केलें तुवें आखरी रस्ता पिक्चरा पासून काम केल्यार चलत तूं अमिताभ बच्चन ते भाशेन एक मनशाक ते मनीस लायक जाता म्हूण म्हाका ऑडियन्स चड लायक जाताले कित्याक म्हाका ऑडियन्सान मांदून गेला हांव ऑडियन्साक आयकतालो ऑडियन्सान तर शापत सांगिल्ली ऑडियन्स तुका भायर माता म्हूण म्हाका खंयच्याय डायरेक्टरान तियात्रान तूं केन्ना काडना तूं बरें एक्टींग करना मू हांव रुजारीन सांगता रुजारी कोण म्हाका फोन करून सांगत मरे तुगे मातशें एक कॉमेडी मातशें बुरशी आहा म्हणून बुरशी आहा म्हणून कट करया रुजार बॅच मातालो तेका आनी सारको फोटो मिक्स घातालो लोक भरपूर आसतालो कांय न्हू रुजारी चेंज करपाक म्हूण मडगांव न्हू मडगांव पयलें करेक्शन करून येवपा जाय मडगांव एक पाटून जिखिलो जाल्यार तुगे तियात्र फायनल म्हूण हांव लोकांक मागोता आज आमगे न्यू डायरेक्टर मडगांव तियात्र घेवन येताय आमकांय आमी नाचले आमकांय दूख भोंवता एक 100-150 लोक जाता आनी तियात्र चोवपाक गेले एकदम तियात्र तेंगे बरें आसताय त्याच लोकांक तिकेट काण तेंकाय उर्बा दिल्या तेंकाय बरें दिसता आनी एक कॉमेडियनाक जरी तर स्टेजी एका हॉलां लोक ना आनी लाफ्टर येना मातशें उणेंपण घेवन भितर वयचें पडटा एक्टींग करपा बरें लाफ्टर हाडपा बरें डिफिकल्ट लोक जावं लोक आहा तितलो आमकां उमेद येता आतां आमी जायते कॉमेडीचेर भासाभास केली कॉमेडी कॅरेक्टरां वयर तुज्या लागच्यान थोडें भोव आमच्या ऑडियन्सांक मेवले पूण जे भशेन आतांच तुवें म्हटलां की जायती वल्गरिटी हालींच्या काळांत तियात्रांत आमकां दिश्टी पडटा हाचेर तुजें मत कितें तशें करून दिसती पडटाली म्हूण आमी नाचता आसतना कॉमेडीन आमी बी एक एश तेश कॉमेडी आसनाहलो आसल्यार तो गायनाहलो कॅसेटीन तरी पासून तरी ते गेली एश तेज कॉमेडी आसल्यार तो काट करतालो कित्याक ती फादरां बरें पावताली फादर तियात्र घाताली तो म्हणटालो आहा ती देसेंत कॉमेडी करुया कितेंच एश तेश कश न्हू कितें वायट आहा तें काडचें कित्याक कितें फादर आसताय फादर बसून आसताय माद्रे बसून आसताय हे संदीपागे सदांच सांगप संदीप म्हणटा बरो एक डायरेक्टर बरो रायटर आनी बरो कॉमेडी हाडपी रुजारीन म्हाका एक उतर सांगलोलें आपूण तरी मरत जाल्यार आपणांक एक काला दाखयता तो कॉमेडियन संदीप आंबे बरो कॉमेडी काडपी आपणा भाशेन बरो रायटर हें सदां म्हाका रुजार रोडगीस सांगतालो तूं तेका नचव तेका सुणाक मू आनी निमाण पासून उलयलो मुको आनी बाय जेसी तियात्रीस आमगेलें जेसिका आमी तेजे खबरी वयता तेन्ना रडोन आमकां सांगतालो तुमी हाटल्यां काला सुणा काय आपणां हाटल्यां आनी आपणांगे तियात्र चिकलांतलीं साडकां आपणांक कितें जाल्यार तो कंटिन्यू करया मू आनी फरेन 2 दिसांनी रुजार रोडगीस मेलो कित्याक हांव इतलें तियात्र नाचिला मिनी मारेगे तियात्रा पासून हांव डायरेक्ट सांगतालो मिनी मारे ही कॉमेडी कशी न्हू कित्याक ती वयता आसतना लोक घेवन वयता हांसोता तितलोच मग घराक वचून दुसऱ्या वचून गाणी कोताय तिका हांसताय आमकां बरें दिसता म्हूण हांव संदीपाक सांगता संदीप काट कोतालो रुजारी सांगता रुजार केन्नाच तेसो हें गायनाहलो आपूण टोऱ्याक उतर मुटालो आमी तूं कित्याक मुट रे म्हळ्यार ना पूण मातशें जाणटो न्हू ना तूं पासून म्हणाक म्हळ्यार रुजारीनूय बंद केलें तें करपाचें जायते तियात्र आमी सांगोतरी रुजार पासून म्हणटालो केन्ना कोनाकाय म्हण तशें करून बरें देसेन देसाय देसेंच कॉमेडी करे जेन्ना मुरकुंड्या खबर सांगत ती सुटमान कॉमेडी पासून दिल्या सारकी म्हणून तें करप बरें न्हू कित्याक ते लोक घेवन वयता आनी तुवें बरे भाशेन केल्यार तेय लोक सांगता तेंगे तियात्रांक बरी कॉमेडी आनी बरी रेस्पेताची तो रेस्पेद घेवन वयता लोक आनी हांसोता तितलो फॉलां आनी ते लोक मागीर घराक वचून उलयता ते तियात्र वचनाका ते तियात्रां हें उमकें दाखयताय तो आड पोटाक आनी कितें दाखयताय तें हांवें आयकिलां जायते भुरगें वनाका वयता तूं एकलोच कित्याक चड बुरशी कॉमेडी हें डायरेक्ट सांगताय लोक भुरगें वनाक म्हूण एका अनुभवी कॉमेडियनाच्या तोंडांतल्यान तुमी आयकलां जितलें आमी बरे भाशेन लोकांक दितात आमी बरे तरेन कॉमेडी करून जें तांच्या काळजा मनान घुस्पता काळजा मनान रिगता तेंच आमी लोकांक दिवपाची गरज आसा आयज आमी पळयतात की आमच्या पालकाचो दर्जो उणो जायत वेता जाणें करून ही बुरशेपणां आयल्या उपरांत दुसऱ्या मनशाक ताचो त्रास जाता तो म्हणटा तें खरें थोडे वगत आमकां आमी हांसतात पूण उपरांत जाणात आमी जाता ते भाशेन आतां परत नव्यान तियात्र सुरू जातात ह्या पॅन्डेमिका उद्देशीन तियात्र बंद आसले
ह्या फुडें तरी आमी लोकांक जाता तितलें बरें दिवन आमचो पालक उंच आनी उंच दवरपाचो प्रयत्न करपाची गरज आसा. तुजें मत कितें? तर बाब तुगेले सांगपा हितून जाय स्वता सारको उलयलो तूं. आतां एक काळां ही भिरांत येयली ते भाशेन होरें आमी सुदरोंकूय जाय तियात्रिसांनी. आनी आतां बरें जाता तें बरे भाशेन करपा जाय, सोबत तें करपा जाय. सारकें देवा मानना तितू भायर चोडूय करूं असो शिपणां देवाकूय आतां राग येयला, लोकांक खबर आहा पूण तियात पतून स्टार्ट जावपा जाय. ही पिढा सगळे पयस जातले म्हाका जेजूचे विस्वास आहा आनी परतून ती आज स्टार्ट जातले म्हण आमी डायरेक्टरांनी आनी कॉमेडी कोताय तेमी चिंतपा जाय. आपण हे उमकें काट कोतलो बरें आहा ती कॉमेडी करून बरे भाशेन हांसयतलो, लोकूय खुशाल जातलो, डायरेक्टरूय खुशाल जातलो आनी कॉमेडी कोताय तोय खुशाल जातलो. कॉमेडियन बेबो आज थोडो काळ ह्या तियात्रांतल्यान तो पयस उरला, पूण आतां परत नव्यान तियात्र सुरू जाल्या उपरांत परत तूं तियात्रांनी न्हेसतलो. 100% नाचतलो. जेन्ना मुगेलो वॉयस बरे भाशेन उलो आनी पोणा जाल्यार दोन स्टेज जाताय म्हूण हांवें म्हाका रेस्ट वॉयस दिलो डॉक्टरान. एक स्टेज करपा जाता मुकोडे मागीर दुसरो शो करपा मुगे तो वॉयस पोटा थायरॉयड प्रॉब्लेम. डॉक्टरान म्हाका सांगलें म्हाका रेस्ट घे. मागीर सोदां रेस्ट घेयलो तर रेस्टाचेर या म्हण घालपा जाय जाणिलें नाच रे म्हूण हांव बरे भाशेन ती आतां स्टार्ट जालें जाल्यार तेज्या बरो रोल करतलो आनी तेज्या बरी कॉमेडी बरो कॅरेक्टर हाडटलो आनी गॅप आसलो तितलें भोवन हाडटलो. कित्याक म्हाका खबर आहा हांव गॅपान म्हाका लोक आशेत म्हाका चिंतू चोवपा आनी बरो कॅरेक्टर घेवन येतलो. जाणा तेवतन बाब हांवें उलय नासता पासून लोकां की हॉल बो लोकां हांसयलें. तूं म्हणटा कितको कामू जेन्ना म्हजी हांगा बॉडी आहा न्हू ती हांव बॉडी हालयतालो अशें करून टक 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 करून आनी आख्खो लोक हांसतालो. आनी त्या मिनीमारेगे तियात्र आंब्यागे तियात्र हांवें ती कॉमेडी केली आनी भरपूर हांसतालो. तेदो आमी ती कॉमेडी गायलोली उलय नासता हांव हांसयता म्हूण तो म्हण चॅलेंज लायतालो हांसय म्हूण. मागीर हांव ते लोकांक हांसयता मागीर तो चॅलेंज पेड जातालो ऑन पेरेर आनी मागीर लोक म्हाका उलय नाच हांसयलें ना जालें म्हूण लोक हांसतालो भरपूर. म्हण खरें एक ऑर्तेन्सा बरोबर कॉमेडी करूंक खूब उमेद येता. हय कितें तर तो आपणागे इंग्लिशीन उतर इश घाता कितें रायमींग इश घाता आनी बरो मनीस मोगी केन्ना बेबे आपोण येता तुका व्हरो एसायेक हांव येवपी घेवन वचपी आनी मुकोडे कितें उतरां जाल्यार सारको खुशाल जातालो. हांव बरें केलें आपणाकूय मातशें बरें पडलें तूं चल दोगांय. मागीर आमी पाश्कोवाला तियात्रान जायते नाचले जायते बरे एक्टर आनी बरो मनीस आनी तितू त्या तेंपा बरीं वर्सां हांवें ताका म्हणून हांचे बारा जायते रोल केले तेणें. जॉन डी सिल्वाक आनी आमगे एका पाश्कोवाला पासून मागीर आगोस्टनी बारा 3 तियात्र नाचिलो पाश्कोवाला. कॉमेडियन बेबो कायतानो टावारीस हाणें आपल्या काळजाचे हुमाळे तुमचे मेरेन हाडपाचो प्रयत्न केला आनीक ताची उमेद तुमी आयकल्या. आयजूय तो तयार आसा. नव्यान तियात्र कॉमेन्स जाल्या उपरांत जे ताका गॅप पडला मदलो काळ तो तियात्रान नाचलो तो भरून काडटलो. खरेंच तुवें तुजो मोलादीक वेळ आमकां दिलो आनीक आयज ही कार्यावळ आमी लोकां मुखार हाडली त्या पासत किरीतपणी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे खोलायतान तुमकां चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा. बाबा तें तर बाब हांवूय तुका प्रुडंट मिडिया नांवान काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आयज तुवें तुगेलो मोलादीक टायम म्हाका दिलो मूं आनी हांव तुका चड सेवास्की दिता. 3 वर्सां पासून हांव काडकां हाडलोलो तुवें म्हाका उजवाड हाड मिडियाच्या लोकांक दाखयलो मूं. हांव चड तुजो उपकारी. हांव तुका काळजांतान मिडिया नांवान देव बरें करूं म्हणटा. आनी इतल्यानूच कॉमेडियन बेबो सांगाताक आयची ही माणकां मोत्यां कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदियोस. तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही तुमची वाड.